साम पावलान रोमांगारां बरयल्या पत्रांतले वाचप. तशेंच आमी साबार जण तरी क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी सर्व एक कूड, एक कुडीच्या विविध सांद्याबरी आमी एकामेका मेळोन आसाव. देवान आमकां एक एकल्याक दिल्ले कृपेक सरी जावन आमचे थंय आसलेले देणे विविध. एकल्याक प्रवाद करचे देणे मेळ्ळा जाल्यार आपणाक दिल्ल्या भावार्थाच्या मापान तो प्रवाद करूं. कारभार चलोवचे देणे मेळ्ळा जाल्यार पेल्याचे सेवे खातीर तें तो चलोव. तो शिकोवंदा जाल्यार आपले देणे तो शिकोवच्याक वापरूं. हेरांक उत्तेजन दिवचे देणे मेळ्ळ्यार हेरांक तो उर्बेवंत करूं. दान दितलो उदार मनान दिव, अधिकार चलयतलो जतनेन चलोव. दयाळ करण्यो करतलो तो हास्त्या तोंडान करूं. तुमचो मोग निश्कपटी जायसय, वायट कांटाळून बऱ्याक लबदल्ले तुमी जाया. एकामेका क्रिस्ती भावंडा भाशेन मायपासान चला. पेल्याक मान मर्याद दिवच्यांत एका प्रास एकलो पयलो जाया. कळनातलेले मिनातेन आनी आत्म्याच्या उमेदेन सोम्यांची सेवा करा. तुमकां लाभलेल्या भरवशांत संतोष पावा. कष्ट आनवारामध्ये सोसणीक जाया. मागण्यांत थीर रावा. गरजेंत असलेल्या तुमच्या भावंडांक कुमक करा. आयिल्ल्या गेल्ल्यांक सत्कार सन्मान करा. तुमकां दग दितेल्यांचेर आशिर्वाद मागा. आशिर्वाद मुळे हावे शिराप न्हय. संतोष पावतेल्यां सांगाता संतोष पावा. रडतेल्यां सांगाता रडा. सकटांत एकाच रितीन चला. तुमी गरवी जावचे न्हय. साद्या भावंड्या सांगाता एक मोनान जियेया. आपुणूच बुदवण म्हूण लेखी नाकात. देवाचे उतार हे. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. जेवणार बसून असलेल्या मदल्या एकल्यान हे ऐकून जेजू लागे म्हळे, देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसता तो मनीस भागीच सई. जेजू ताका जाप दिवन सांगी लागलो, एकल्या मनशान व्हड एक जेवण केले आनी जायत्यांक आपयले. जेवणाचो वेळ येताना सगळें तयार जाला येया म्हणून आपयलेल्यांक सांगूंक ताणें आपल्या साकरांक धाडलो. पूण ते सकड एक सारकी निभा दिवंक लागले. पयलो ताका म्हणालो, हांवें एक शेत मोलाक घेतलां. तें म्हाका वचून पळोवन येसय. देखून दया करून म्हाका माफ कर. आनी एकलो म्हणालो, हांवें 5 जोतां पाडे घेतल्यात. तांची परीक्षा करून पळोवंक म्हूण हांव भायर सरलां. देखून दया करून म्हाका माफ कर. आनी तिसऱ्यान म्हळें, हांव काजार जाला तितलोच. देखून म्हाका येवंक जायना. साकर फाटी आयलो आनी सगळी गजाल ताणें धन्याक सांगली. धनी सगळोच रागान पेटलो आनी साकराक सांगी लागलो, तुर्तान भायर सरन शहराच्या रस्त्यांनी आनी गल्ल्यांनी वच. आनी सकड दुर्बळ्यांक, पांगल्यांक, कुरड्यांक आनी थोंट्यांक आपोवन हाडून ये. उपरांत तो म्हणालो, सायबा, तुजे हुकमे प्रमाणे सकड कर्ण जालें. पूण आनीकय जागो आसा. तवळ धन्यान साकराक सांगलें, तर तूं राज रस्त्यांनी आनी वोय बगलेच्या वाटांनी वच आनी लोकांक बळान भितर हाड. अशें बरो मुचें घर. हांव तुमकां सांगतां, जांकां आपयले तांचे मदलो कोणूच मुचें जेवण साकोवंक पावचो ना. देवाचे उतार हे.